प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 43 ते 48 पर्यंत. Mathew chapter 5 verses 43 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय अशें सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशें बऱ्या मनशांचेर उदेसो कोत्ता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें खोट्या मनशांचेर घालता देखून तुमी ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्याय दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. तुमचो मोग कोत्तेल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मोजरी मेळत? दोन वसूलदारूय तशेंच करिना? आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडशें कितें केलें तुमी? ओन भावार्थी लेगून अशेंच करताय की ना? म्हणटच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोंपून तशीच तुमी सोंपून जाया. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जेजू आमकां दुस्माना सवें कसो मोग करूंक जाय आनी कशे भाशेन जेन्ना आमी ताचे पाटलावदार जाता आमी सगल्यांचो आनी दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाय कसो तो आयज आमकां शिकोवन दिता. आनी भाव भयणीनो आयज आमकां जेजू ह्या शिवर्तमानान म्हणटा, सर्गीचो तुमचो बाप म्हणटा आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसोर कोत्ता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता देखून तुमी तांची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दिताल्यांक पासत मागात. भाव भयणीनो, दुस्मानाचो मोग करपाक आनी जो कोण आमकां पिडापीड दिता तांचे पासत मागपाक हें आमकां सोंपें? खंयचो मनीस खंयच्या मनशाक कोणें वायट केलें जाल्यार फकत मनीस जाल्यार आनी ताका दुस्मान हा जाल्यार कोण ताका पिडापीड दिता जाल्यार तांच्यान तांचो पासत तांचो मोग करूंक जायना आनी तांचे पासत मागोवंक जायना. पूण आयज भाव भयणीनो आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाल्यार खरें आमी देवाचें उतर आयकता जाल्यार खरेंपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवंडार मानला जाल्यार आनी ताणें आपलो पवित्र आत्मा आमकां दिला जाल्यार आमच्यान आतां आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. भाव भयणीनो, कशे भाशेन एका जेजूच्या पाटलावदाराक आपल्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाता आनी जो कोण तांकां पिडापीड दिता तांचे पासत मागोवंक जाता. भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान सरवंडार मानलो त्या दिसा आमचो दुसरो जल्म जालो. आमी जेन्ना ह्या संवसारांत एक एकली ज्या संवसारांत येता आमी आमच्या मायेच्या कुसव्यान जल्मता आनी हो जावन आसा आमचो पयलो जल्म. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा कोण आमकां शिवर्तमान सांगता परबड कोत्ता आमकां ती सजमणी मेळटा आनी त्या दिसा ती सजमणी घेवन आमी जेजूक आमचो सोमी देवान सरवंडार म्हूण मानून घेता त्या दिसा आमी एक नवी रचना जाता आनी जेन्ना एक नवी रचना जाता आमी देव आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिता आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी आमचे भितर तो रावता आनी आमची कूड आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. भाव भयणीनो, परतून आमी ही सजमणी आमकां मेळना जाल्यार आमी कितें सजमता? आमकां एका जाग्यार वचोंक जाय, एका इगर्जे कडेन वचोंक जाय, एका पाद्री कडेन वचोंक जाय, आमी एका प्रेगादोरा कडेन वचोंक जाय, एका देवाच्या मनशा कडेन वचोंक जाय, एका जाग्यार वचोंक जाय आनी थंयसर आमकां देव मेळटलो. पूण खरेपणी आमी हें उतर चिंतीत जाल्यार आमी नव्या कोरान आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी आतां आमची कूड जावन जाल्या देवा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां नाका एका जाग्यार वचून कोणाक मेळपाक ताका देव मेळोवपाक. आमी ज्या दिसा जेजूक आमचो सोमी देवान सरवंडार मानला देव आमच्या सवें जियेता. म्हणटच ज्या जाग्यार तूं हाय आतां ह्या वेळार तुजी मान खाली कर आनी म्हण सायबा तूं म्हजे भितर आसाय हें सत मानता आमी.
खरेपणी आमी सत मानता आनी भाव भयणीनो आनी खरेपणी आमी सत मानता जाल्यार की आमी खरेपणी पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणून देव आमचे सगळें जियेता, देव आमचे भितर जियेता आनी भाव भयणीनो जेन्ना देव आमचे भितर जियेता पवित्र आत्मो देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता. आमचे भितर कोणाक कसलो मोग हा? मनशाचो, हाचो ताचो, बायलेचो, घरकाराचो, भुरग्यांचो, पायमायचो ना. देवाचो मोग देवान आमचे भितर ओतयला. आतां भाव भयणीनो जेन्ना आमी हो मोग अणभवता, हो मोग आमी देवाचो शी मेळ नासलेलो मोग आमी अणभवला. आतां भाव भयणीनो कोणें आमकां वायट करीत, कोणें आमकां पिडापीट दीत, कोणें आमकां गायो मारीत, कोणें आमकां त्रास दीत, आमच्यान आतां तांचे पासत मागोंक जाता, तांकां तो मोग दिवंक जाता. कित्याक जो मोग आमकां मेळ्ळा हो मोग आमच्यान दुसऱ्याक दिवंक जाता. भाव भयणीनो हो मोग आमकां मेळोंक ना जाल्यार आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलागार, आमी इगोर्जेक वता, आमी मिसां करता, आमी सगळी सेवा करता, आमी सगळें करता इगोर्जेन, आमी कितें म्हणटा ते भाशेन पास्टरल कावन्सील मिटिंगान आमी युक्रिस्टीक मिनिस्टर लेक्टर सगळी सर्वीस करता. खूब लोक प्रे ग्रुपान आसतात, कापल्स फॉर क्रायस्ट आनी कॅरिस्मॅटीक आनी सगळ्या ग्रुपांनी इतले मागणे लिजन ऑफ मेरी हे सगळे ग्रुपान असतात आनी खूब वावर करतात. पूण भाव भयणीनो हो मोग आमी अणभवनांक जाल्यार आमी आमकांच फटयता भाव भयणीनो. कित्याक ह्या मोगा वरवीं आतां आमच्यान आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता, जो कोण आमकां पिडापीट दिता. आनी जेजू कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा भाव भयणीनो? तो म्हणटा ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीट दितल्यांक पासत मागात. म्हणटच भाव भयणीनो आमी खरेपणी ह्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जाल्या. तो म्हणटा, जेजू म्हणटा, बिश्टी आमी इगोर्जेक गेली, मागणें केलें, सर्वीस केली आनी सगळें देवस्पण केलें, आमी देवाची भुरगीं जायना. पूण ताची भुरगीं जावच्याक आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग पासून करूंक जाय आनी पिडापीट दितल्या पासत आमी मागोंक जाय. आनी हें आमी करता जाल्यार भाव भयणीनो आमकां कळोन येतलें की खरेपणी आमी देवाची भुरगीं म्हणून देव आमकां सर्गीच्या राज्यांतलें सगळें पडीत करता, सगळें आमकां दिता आनी एक सासणाचें सूख भोगूंक आमी पावता. तर आयज भाव भयणीनो खूब आमी शिकल्या, खूब आमी आयकल्या, पूण आमच्या दुस्मानाचो आमी मोग करिना जाल्यार आनी पिडापीट दितल्या पासत आमी मागणें करूंक जायना जाल्यार आयजतान आमी हो देवाचो मोग आमी अणभवया, देवाच्या मोगाची सजमणी घेवया. जेजूक आमचो समीत दिव आनी सरमंडार मानून त्या पवित्र आत्म्याक उदेशीन देवाचो मोग आमचे भितर जो ओतयला तो आमी आमच्या दुस्मानांक आनी जो पिडापीट दिता तांकां आमी दिवया, ताचे पासत मागणें करुया, हें नवें जिवीत सुरवात करुया आनी ताची भुरगीं म्हणून, देवाची भुरगीं म्हणून आयजतान आमी हें नवें जिवीत सारपाक सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.